सगळ्या इलेक्ट्रॉनिक मिडिया तसेच प्रिंट मिडिया हांचे आयच्या प्रेस कॉन्फरन्साक तुमचे सगळ्यांचे स्वागत. आयज आमी हांगासर स्टेट एक्झिक्युटिव्ह कमिटी फॉर इयर 2021 टू 2024 ही डिक्लेअर करपाक लागून आपयल्ली आहा. प्रेजिडेंट अध्यक्ष बाब आमचो विजय सरदेसाय, जो ऑलरेडी पयलोय आमचो अध्यक्ष आसलो आनी हेच्या फुडेंय सगळ्यांचे मान्यतायेन जे आमचे सगळे मेंबर आहा हांचे सगळ्यांचे मान्यतायेन परतून आमी ताका अध्यक्षपदाचो भार गोवा फोर्डाचो सोंपयल्लो आहा. वर्किंग प्रेजिडेंट स्वता किरण कांदोलकर, वायस प्रेजिडेंट डॉक्टर रेणुका डिसिल्वा, एडवोकेट आशमा आणि दिलीप प्रभुदेसाय, जनरल सेक्रेटरी ऑर्गनायझेशन बाब दुर्गादास कामत, जनरल सेक्रेटरी बाब मोहनदास लोलयेकर, ट्रेजरर बाब सुशांत गोडगे, जॉइंट ट्रेजरर बाब जॉन नाजारेत, जॉइंट सेक्रेटरी बाब जॉन नाजारेत, जॉइंट सेक्रेटरी. एक्झिक्युटिव्ह मेंबर हे सगळे आता जे वाचता हांव सगळे एक्झिक्युटिव्ह मेंबर: आमदार जय साळगांवकर, आमदार विनोद पालयेकर, रामनाथ भले, डॉक्टर लॉरेन डायस, बाब निसार सुबेदार, रोमाल्डो फेर्नांडीस, फौजिया शेख, फ्रँक विएगास, जनार्दन गोलतेकर, ग्लेन आंद्रात, जेनिफर जेन गोम्स, बाब टिटो कार्दोज, बाब राजमोहन शेटये आणि बाब दामोदर पानादिकर हे सगळे आमचे एक्झिक्युटिव्ह मेंबर. ही जी आमी कमिटी डिक्लेअर केल्ली आहा येणाऱ्या काळान जे 2021 ते 2024 मेरेन आणि खास करून ही जी कमिटी आहा हे इलेक्शन जे आयज हे 2022 हे इलेक्शन असेंब्ली विधानसभा जी येवपाची आहा ह्या दृष्टिकोनान जिखपाक जाय आणि गोंयान गोवा फॉर्ड पक्ष हो सत्तेर हाडपाक जाय. ही जबाबदारी ह्या सगळ्या मेंबरांचेर आणि हांच्या वांगडा हांच्या कार्यकर्त्यांचेर सोंपयल्ली आसा. देव बरें करूं. आमचे सीट सध्या तरी आमी 12 मेरेन आमचे डिसायड केल्ले आहा. येणाऱ्या काळान 12 मेरेन आयज मेरेन म्हणटा आमी, पूण सध्या तरी आमी सिरियसली 12 मेरेन सगळें काम चालू आहा. आमचे इंटरनल पक्षाचे कॅन्डिडेटांचे प्लस कार्यकर्त्यांचे सगळ्यो बैठकी चालू आहा. हय, म्हणजे एक 22 तारीख, इफ इट इज संडे, 22 तारीख, नॉट एक्झॅक्टली, हय 22 तारीख सांतांद्रे मतदारसंघ सकाळी तो सांज मेरेन दिसभर चालू आसतलो. तातूंत बाब अध्यक्ष विजय सरदेसाय, हांव आसतलो, बाकीचे आमचे मेंबर सगळे हे कमिटी मेंबर आसतले आनी फूल सांतांद्रेचो आमी दौरो करतले. 29 तारीख आमी मया मतदारसंघ थारायल्लो आहा आनी तेच्या उपरांत चवथ आसतली आनी चवथच्यान फूल स्विंग आमी म्हणजे सगळे बाकीच्या मतदारसंघांनी इन बिटवीनूय जावंक शकता. बाकीच्या मतदारसंघांनी बारीक मोठ्यो बैठक्यो ह्यो चालू आसतल्यो, पूण जो फूल मतदारसंघाचो दौरो जो आहा हे आमी येणाऱ्या काळान थारायतले. सध्या तरी आमी सिलेक्टेड कॉन्स्टिट्युएन्सी आहा 12 हितून सध्या तरी आमी दवरला. बाकीचे मागीर कांय गोश्टी आमी थारायतले. कितें म्हणटा ते युतीचो काँग्रेसी कडेन आमचो बाब अध्यक्ष आहा. अध्यक्ष हांगासरल्या लिडरां कडेन प्लस सेंट्रल लिडर जे आहा काँग्रेसीचे तांचे कडेन तांचे उलोवप कितें तरी चालू आहा. ते येणाऱ्या काळान कळटले. एजंट कोणी म्हटलं तांकां? कसले तुलियो
हो तुमकां खबर आसलें न्हू हांव BJP सरकारान 2012 ते 17 मेरेन हांव BJP सरकारान आसलो बाब मनोहर पर्रीकाराच्या आनी बाब पार्सेकाराच्या. मनोहर पर्रीकाराच्या सरकारान हो तुलियो बाब जो आहा पळय जो हो पॉल्युशन कंट्रोल बोर्डार आसलो प्लस 2012 ते 14 GSIDCचेरूय मेंबर म्हणून आसलो हो BJP सरकारान. हांव BJPन आसलो हें मानता पूण आतां ना, हांव भायर सरला, सरळ भायर सरला. पूण काँग्रेसीन आसतना हे BJP सरकारांतले GSIDCचे बोर्डार पॉल्युशन कंट्रोल बोर्डार हे कशें कितें हेंची कितें हालना थोड्यांचे थोडे पळय हे आहात थोडे कडेन सो कॉल्ड कॅन्डिडेट बाबडे केन्ना आमदार जातले ना जातले हे म्हाका खबर ना. इट इज सो कॉल्ड कॅन्डिडेट आनी फुडें कोणाय कितेंय स्वप्नां पडोंक शकता. हेंकां कितें जाय थंय जर युती जाय जाल्यार आमचो जयेश मांद्रेकार आहा, आमचो ऑलरेडी आमदार आहा आनी तो आमचो सीट आमी सोडूंक शकना. अशें खूब कडेन आहा, खूब जाण जे उलयतात न्हू हेंकां युती जाल्ली नाका हे काँग्रेस पक्षान आहा म्हणटात पूण ते स्वताच्या स्वार्थाक लागून BJP घरा धाडपाचो खंयचो हेतूच ना. जे सो कॉल्ड कॅन्डिडेट पॉलिटिशियन म्हणटा पळय हेंच्यांनी खंयसरूय थोडे कडेन गेले जाल्यार कॉम्प्रमायझींग तेंच्या भितर जे भावना आसपाक जाय ही ना. हेंचें कितें जालां म्हाका तिकेट मेळची पूण आतां जयेश साळगांवकार थंय आसतना कशी मेळटली किंवा बाकीच्या जाग्यांचेर सो कॉल्ड दुसऱ्या मतदारसंघान सुद्दां कोणें आसत आनी अशें जर उलयता आसत हो हेजो उलोवपाचो इंट्रस्ट कळ्ळो न्हू. कित्याक थंय युती जर जायना काँग्रेसीक मेळची युती तुटची ह्या गजालींक लागून ते उलयता. आमी एकदम सिरियस आहा गोंयच्या जनतेचो हांव परतून एकदां सांगता आमी हें सांगीत येयल्ले आहा आमी युती आमकां जाय आनी कोणाक जाय म्हणून कळना. गोंयचे जनतेचो सेंटिमेंट आहा की सगळे विरोधक जे आहा गोंयचे एक्टिविस्ट गोंयचे NGO आसतले बाकीचे आसतले सगळ्यांनी ठरयल्लें आहा की येणाऱ्या काळान 22 BJP घरा बसोवपाक जाय. तेका लागून सगळे एक येवपाक जाय. कोण कोणाचे एजंट आनी कितें आहा न्हू हे सगळ्यांक कितें तरी खबर आहा. हांव तेचेर आनी चड कांय उलयना. जेन्ना तुम्ही म्हणटा तुम्ही एक्टिविस्ट सगळे बराबर येवपाक जाय जाल्यार व्हाय इज गोवा फॉरवर्ड सो सायलेंट ऑन दिस चर्च इशू ओल्ड गोवा. चर्च इशू कितें तो ओल्ड गोवाचो चर्च इशू कन्स्ट्रक्शन हय कन्स्ट्रक्शन कित्याक सायलन्स आहा आमी सगळ्याहून जर PDA चर्च ही जी ओल्ड गोवा आसली पळय ही PDAन घातलेली हो सगळ्याहून पयलो युनेस्को कडेन मेरेन आमचेर व्हडल्यो टिका जाल्ल्यो. कित्याक हे इशू आहा हे देशा भायर कित्याक व्हरपाक जाय युनेस्कोक कित्याक व्हरपाक जाय पूण युनेस्कोक मेरेन हो विशय व्हरून आमच्या अध्यक्षान हे दाखोवन दिल्लें आहा की आमी कितले मेरेन सिरियस आहा आनी ती तांकां काडपाक PDAनसून भायर काडपाक ओल्ड गोवा चर्चीचो जो भाग आहा हो आमच्या अध्यक्षान गोवा फॉर्डान भाग पाडलेलो आहा. सगळ्याहून पयली आवाज उठोवपी आमी लोकांक खबर सुद्दां नासली की ओल्ड गोवा PDAन घातली म्हणून. आयज जे कितें इलिगल कन्स्ट्रक्शन चलता आनी सो कॉल्ड आमचो जो एक्स ट्रेजरर आसलो बाब सूरज लोटलीकर हांचे ते कन्स्ट्रक्शन म्हणटा. हांव एक तुमचे म्हायतीक लागून आमी कितें हाणें केन्ना केन्ना उलयत रावले आनी आमी वगी रावले आमी तेचेर उत्तर दिना जाल्यार आमी मागीर खंय तरी वांकडे आहा कशें दिसता. हांव तुमकां एक सांगिनशें दिसता म्हाका आमचो सूरज लोटलीकर हो आमचे पार्टीचो मेंबर आमी हितून डिनाय करिना आमचे पार्टीन आसलो एक्स ट्रेजरर आसलो आयचे कमिटीन आमचे तो खंयच ना सूरज लोटलीकर ना हेज्या दॅट मिन्स हांव डिनाय करिना की तो आमचो नो अशें म्हणना. पूण हे जे कन्स्ट्रक्शन आसलें हे जे सो कॉल्ड कन्स्ट्रक्शन म्हणटा इलिगल कन्स्ट्रक्शन चलता म्हणटा हाका जे एप्रुवल दिल्लें आहा हें 2016 दिल्लें आहा. त्या टायमार भारतीय जनता पार्टीचो सरकार आसलो बाब फ्रांसीस डिसोजा स्वर्गीय फ्रांसीस डिसोजा हो मंत्री आसलो. ह्या टायमार विजय सरदेसाय गोवा फॉर्डान हांव गोवा फॉर्डान नासलो भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान आसलो पूण विजय सरदेसायचेर आरोप जे जाता तो विजय सरदेसाय त्या टायमार 16 सरकारान खंयच नासलो तो विरोधान आसलो विरोधान आवाज चडयतालो आमी पयल्लो आहा. सो त्या टायमार ताका एप्रुवल दिल्लें. आयज कन्स्ट्रक्शन केन्ना चालू जाल्लें आहा गोवा फॉर्ड सरकाराच्या भायर आसा 2021 ह्या टायमार कन्स्ट्रक्शन चालू जाल्लें आहा. सगळ्या NGOनी बाकीच्या लोकांनी थंय आवाज उठयल्लो आहा फाल्यां गरज पडल्या आमकां जर आफयत जाल्यार आमी थंय विरोध करपाक येतले. सूरज लोटलीकर म्हणटा पळय ह्या व्यक्तीन हें कन्स्ट्रक्शन सायट जी आहा ही ऑलरेडी दुसऱ्याक कोणाक तरी विकलेली आहा पूण तें नांव अजून थंय आसूंक शकता. हांव तें क्लियर करता तुमकां. फाल्यां म्हणशात तुमी नांव म्युटेशनाक घातलेलें आहा जे कोणी घेतला पळय विकतें ते म्युटेशनाक घातलेलें आहा. म्युटेशन कितें आहा एके रातीन आनी रोखडेंच जाता अशें ना कित्याक सूरज लोटलीकर तो मनोहर पर्रीकाराचो चलो न्हू
एके राती म्युटेशन जावपाक. सो ना हें सांगचें पडटा न्हू. सो म्युटेशनाक घातलेलें हांव एकदम क्लियर करता, कित्याक आमकां तेचेर आनीक इश्यू वाडोवपाचो ना. पूण फाल्यां जर थंय एजिटेशनाक ओल्ड गोवा आमकां जर कोणें आफयलें गोवा फॉर्ड म्हणून, जाल्यार आमी थंय वीथ सुरज लोटलीकर सुद्दां येवपाक रेडी आहा. कित्याक आमी ते हितून कित्यानूच ना सद्या. आनी सांगलें तशें एप्रुवल दिल्लें हे भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान तेन्नाच्या. बांदकाम चलता सद्या भारतीय जनता पार्टीच्या, आनी ते पार्टनरूय असले तेन्ना सुरज लोटलीकराक शायना एनसी म्हणून बीजेपीची स्पोक्स पर्सन हांव बरी वळखता. सो ना हांव पार्टेन आसलो म्हणून वळखता रे बाबा. सो हेजेर आनीक म्हाका दिसना हांवें आनीक कितें क्लियर करपाक जाय काय. आमकां जर आमी ओपज पळय असले जे लोकांचो ज्या गोश्टीं कडेन ओपज आहा पळय ते आमचो ओपज आसतलो. आमी कितें फ्री दिता? आमी एक गोंयचे जनतेक सांगूंक शकता, आमी हे जुमला जे आहात न्हू, कोण लायट फुकट दिता, कोण उदीक फुकट दिता, अरे कोणाचे पयशांचे दितलेत तुमी ते? म्हणजे PWDचेर आयज उदकाक लागून जो अख्ख्या डिपार्टमेंटाचेर वार्षिक जो खर्च जाता कोट्टींनी रुपया, हे पयशे कोणाचे? आनी फुकट कोणाक दिवंक सोदता? हे पयशे BJPच्या पॉकेटांतले? म्हणजे जो खर्च आसतलो फाल्यां इलेक्ट्रिसिटी 300 युनिट फुकट दितात म्हणटा कोणूय हांगा येवन येणाऱ्या काळान. इलेक्ट्रिसिटीचेर 300 युनिट इंटू जे फुकट दितले, हो जो खर्च जातलो पळय हो कोणाच्या बोल्सांतलो? दिल्लीसून हाडून हांगा घालतले पयशे? ना, हे पयशे जे आसतले फुकट दिवपाचे पळय, उदक आसूं किंवा इलेक्ट्रिसिटी आसूं, हे गोंयकाराच्या सामान्य गोंयकाराच्या बोल्सांतले पयशे आसतले. आमचेच पयशे घेवन आमकांच फुकट दितले, हे कसलें कितें? हेका लागून आमी कितें फुकट दिता काय म्हणून विचारता पळय. भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान 16,000 आतां ते 1 लाख म्हटला काय, फॅमिलीक म्हटल्यार 3 लाख फॅमिलींक दिता म्हणटा. आयज पेपराचेर वाचतालो हांव. कितले लाख मिटर आहा ते मात म्हाका खबर ना, ते चवकशी करचे पडटले. म्हणजे PWD कडेन वॉटर मिटर कितले लाख आहा पळय ते. पयलीं लोकांची मागणी आहा, लोकांचें म्हणणें आहा बाबा फुकट दिवपाचें सोडात. आयज मेरेन 60 वर्सां जायत येयल्ली 24 वरां उदकूच सारकें दियात. ज्या ज्या भागांनी आयज मेरेन उदक पावोंक ना पळय थंय पयलीं सारकें पावयात. आयज लोकांक उदकाक लागून आयज मेरेन गोंया सारकिल्ल्या प्रदेशांत जे घोडोंक फावना, कित्याक उदक अफाट आहा आमचे कडेन. सगळे सायडीक न्हंयो दर्या बाकीच्यो सगळ्यो गोश्टी आहा. आमचे कडेन उदक सांठोवपाची योजना हेंचे कडेन बरोबर ना, पण उदक आहा आमचे कडेन. आमी दुसऱ्या प्रदेशा भाशेन न्हू, राजस्थाना भाशेन न्हू, आमी बाकीच्या गोश्टींच्या भाशेन न्हू, बाकीच्या प्रदेशा भाशेन न्हू. पूण आयज मेरेन लोकांक रातच्या 2 सुद्दां जागे रावचें पडटा उदक भरपाक लागून. सो हें पयलीं 24 वरां उदक सारकें दियात आनी मागीर फुकट दिवपाचें उलयात. तुमी विचारल्यार आमी कितें फुकट दितले? आमी एक सांगूंक शकता, आमी हे भाशेचे फुकट दिवपाचें आयज मेरेन तरी कांय उलयना आमी. कारण आमच्याच पयशांनी आमकांच फुकट दिवप ही पिशापणां न्हू. हे इलेक्शनाकूच लागून चल्लां न्हू हें सगळें. पण आमी सत्तेर जर येयत जाल्यार आमी फ्री बरे पैकीतले फ्री एड्युकेशन लोकांक दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो आनी दितले आमी. बरें एड्युकेशन, हायर एड्युकेशन, सगळें एज्युकेशन जें आहा हें फ्री दितले. कारण सुशिक्षीत जावचे आनी येणाऱ्या काळान त्या लोकांनी त्या भुरग्यांनी गोंय घडोवचें. आमी फुडें सांगता, आमी कितें फुकट दितले काय विचारलें म्हाका उत्तर दिवंक दी मरे बाबा. हेच्या फुडें हेल्थ सेक्टरान, हेल्थाच्या बाबतीन आसतले टोटल हेल्थ सेक्टरान जो कितें आयज लागता ते 3 लाख आनी 2.5 लाख आनी 4 लाखाचे कार्डां करचे ना आमी. गोंयकारांक टोटल हेल्थ तेंचें आहा. हे हेल्थ फुकट दिवपाचें. नाल्यार ह्या लोकांनी कोविडाच्या टायमार सुद्दां चोरून खाल्ले. ह्या लोकांनी कोविडाच्या टायमार सुद्दां लोकांक लाखांनी बिलां भरपाक भाग पडले. कारण बांबोळे जागो नासलो, प्रायवेटान घालचे पडले. प्रायवेटान कितें बिलां रेज जाली आनी पयले कितले डिपॉझीट भर म्हणचे पडले लोकांक. ह्या लोकांक जे कोविड जाल्ले त्या लोकांक खबर आहा, जेंचे लोक ह्या संवसाराक अंतरल्या ह्या लोकांक खबर आहा. आमी फ्री दितले एज्युकेशन, हेल्थ आनी सगळ्याहून जर बरी गोश्ट आमी कितें करतले म्हणशात जाल्यार एक एश्युरन्स आमी दिता की येणाऱ्या काळान आमचो सरकार स्थापन जाल्या उपरांत, आमचो सरकार सत्तेर येयल्या उपरांत ह्या गोंयच्या बायलांक आनी चेडवांक
24 वरां सुरक्षीत ह्या गोंयान खंयच्याय ठिकाणी रातचे किंवा दिसाचे बरे तरेन फ्रीली विदाउट एनी फियर भोंवंक शकता हे आमी घडोवन हाडटले ही जर आतां उदक फ्री म्हणटा इट इज पॉसिबल हांवें तुका सांगलें मरे PWDचेर वॉटर डिपार्टमेंटाचेर वार्षिक जो हांवें काडूंक ना वार्षिक जे कितले कोटी कितले हजार कोटी खर्च जाता पळय इन्क्लुडींग लेबर आनी सगळे कामवाले पायपलायन बाकीच्यो सगळ्यो हे पयशे पयलीं कोणाचे पळय भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी हांकां धाडून दितलो काय हेंचो तो नड्डा आहा तो धाडून दितलो काय सदानंद तानावडे आपल्या बॉल्सांतले घालतलो काय प्रमोद सावंत आपल्या बॉल्सांतले घालतलो फ्री म्हणटा ती गोश्ट केन्ना मजा येता जाणाय हांव म्हाज्या बॉल्सांतले काडटा आनी तुका दिता जाल्यार ही फ्री अरे हांव तुमच्याच पयशांच्या काडटा आनी तुमकां दिता आनी फ्री म्हणून सांगता हे कसले जोक कॅसिनोक तेंच्यानी कितले कोटीच सोडले पळय टॅक्स हय फाटल्या दिसांनी आणि कोरोनाच्या काळात व्हेकल एजंट जे आले तांकां 50% रिबेट दिली टॅक्सान तो पयसो आमचोच न्ही आमचोच पयसो आमचो खरें दिवपाक जाय आसलो हेल्प करपाक जाय आसलो टॅक्सीवाल्यांक मोटरसायकल हांव आनी ह्या दिसांनी पेपराचेर पळयता खंयचो पेपर तो म्हज्या लक्षांत ना पूण एका पेपराचेर डेली खंयच्या ना खंयच्या पायलटांचे बाबड्यांचे फोटो येतात मोटरसायकल पायलटांचे खऱ्यांनीच तांकां भाडयना तेंचेर उपासमारीची पाळी येयल्ली आहा टॅक्सीवाल्यांचेर वायट दीस येयल्ले आहा टॅक्सीवाल्यांक फोर्स करता 12-13 हजाराचो मिटर बसोवपाक पर्टिक्युलर कंपनीचो आनी तांकां जाय तो घेवपाक मुभा दियात नाजाल्यार तांकां मिटर फुकट दियात टॅक्सीवाल्यांक सद्या बाबड्यांक तांकां जेवपाक खावपाची तेंच्या भुरग्यांच्या एज्युकेशनाची तेंचे कडेन आसपत ना असल्या लोकांक ह्या टायमार तुमी फोर्स करता हायकोर्टाचें नांव सांगतात सरकार तुमचो आहा तांकां फुकट मिटर दियात न्हू आश्वासनूय दिल्लें तांकां पयलीं तांकां फुकट मिटर दियात तांकां ह्या टायमार तेंचेर कित्याक बर्डन घालतात आनी जो 6,000 5,000 मिटर मेळोंक शकता तो 12-13 हजारांक रे बाबा कित्याक ISI मार्क आसलो की जालो न्हू खंयचोय मिटर आसना तो